जितली अलायन्साची सरकार पळयली आज स्वताची बहुमताची सरकार पळयलें खंयची सरकार सगळ्यांत कठीण आशिल्लें? नाही, अलायन्साचे आणि बहुमताचे सुद्धा सरकारां भितर स्वताच्या सरकारां भितर सुद्धा अलायन्स आसता. बरोबर. आमकां हे खूबदां लक्षांत येना. अलायन्सान फक्त एकूच धोको आसता की समजा कोण दोग जाणां कोण एकटो ही कॅन गो अवे विथआउट मच हे ही कॅन डिटॅच हिमसेल्फ विदाउट मच कॉन्सिक्वेन्सीस. मच कॉन्सिक्वेन्सीस. तुज्या हातल्या एका मनशाक मातशे कॉन्सिक्वेन्सीस चड असल्यामुळे ताजे थ्रेशोल्ड लिमीट मातसो इल्लो वयर आसता. पण शेवटी तुझ्या स्वताचे सुद्धा सरकार हे तुका तुझ्या आमदारा भितर कोएलेशनूच इनडायरेक्ट हांव चुकीचो अर्थ घेवं नाका जो इनडायरेक्टली यू हॅव टू गेट ग्रुप लॉबी म्हणटा तुम्ही खूप बरो कोलिशन बी म्हण शब्द नाही. इट इज अ लायटर वर्जन ऑफ कोएलिशन विथइन द पार्टी. खंयचो सगळ्यात कठीण आशिल्लो खंयचो काळ कठीण? म्हाका कठीण जो दिसता पळय ना तो फाटलो टायम चड कठीण आशिल्लो. पण म्हाका जें कठीण गोंयचें दिसता पळय ती गोंयची संख्या विधानसभेची. हांवें चलयलें फाटल्या खेपे चलयलें आयजूय चलयलें. पण गोंयची विधानसभा ही अशा हें आसा. मागीर कितें जाता मागीर तूं इल्लिगल मिनाक वता. दिगंबर कामतीन दोनदा आपलें सरकार स्पिकरान ताका वाचयलो म्हणजे इल्लिगॅलिटी करून वाचयलो. बजेट चालू आसतना खंय तरी एक्सिडेंट जालो म्हणून एडजॉर्न केलें हावस म्हणजे. आनी मागीर सिनेटाय हें केलें. कितली आसपा जाय? नाही हें जें आसा पळय इल्लिगॅलिटी सरता ताजी एक कारण अशें आहा की गोंयान इनहेरंट इनस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ नंबर आहा. कितले आसपा जाय आमदार? म्हाका एक दिसता की खंयच्याच विधानसभेन 60-70 सकयल आसूंक जायना. म्हणजे स्वताचें वैयक्तीक मत ह्या. कारण ताज्या मेजॉरिटीचे आंकडो 40चेर गोंयांत आनी आमदार जाय म्हणटात लोक कमी जाय म्हणटात. ना 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 लोक म्हणटात ते लोकांचो हें वेगळो म्हणजे कॉन्सेप्ट वेगळो. एक गजाल लक्षांत दवर गोंयाक 12 मंत्री आहा. बांदोडकार 3 मंत्र्यांनी चलयतालो. आयजच्या भशेन लोकां कडेन फोन नाशिल्ले इंटरनेट नाशिल्लें. आयजच्या भशेन खातीं नाशिल्लीं. कितलींशीं कमी खातीं आशिल्लीं. लोक जर तूं पणजे येतले जाल्यार तांकां 3 दीस पयलीं प्लॅन करचें पडटालें. आयज लोक अशे भोंवता भोंवता जर तूं म्हजी गाडी दिसती पडली ते भितर घुसतात. म्हणजे तूं हो जो एक फरक पडलो तूं 12 मंत्री कमी पडटा कामां करतलो जाल्यार. हांव स्पश्ट सांगता कामां करतलो जाल्यार 12 मंत्री सुद्दां कमी पडटा. आतां तूं नंबर डज नॉट रिप्लाय एवरीथींग हें म्हाका कळटा. पण सुद्दां 40 इज टू लो अ फिगर. विच वॉज द मोस्ट हर्टिंग मोमेंट? हां विच वॉज द मोस्ट हर्टिंग मोमेंट व्हेरी फ्रँकली? दिगंबर गेलो तो. हांवें ताका सगळो जें जाय तें दिल्लें. आय ट्रस्टेड हिम. म्हाका फक्त भितरलो तो हर्टिंग वॉज ब्रेकिंग ऑफ द ट्रस्ट. द रिजन ही गेव वॉज सम जस्टिफिकेशन घुस्मट बिस्मट ही सम जस्टिफिकेशन फॉर हीज डीड. मनीस आपणें कितें चुकीचें केलें सुद्दां जाल्यार स्वताक भोवतेक मनीस डिफेंड करता तातूंत केलां आसतलें. पण ज्या मनशाचेर विस्वास दवरलो ज्या मनशा खातीर हांवें झगडून ताका तिकेट हाडून दिल्ली हांव ना धरतूं जाल्यार ताका तिकेट ताजी जावची नासली. BJPन सुद्दां घेवप ताका तिकेट दिवप हाज्या खातीर हांव झगडलां. त्या नंतर सतत ताजेर विश्वास दवरलेलो. तो विश्वासघात हो म्हज्या दृश्टीन चड इम्पॉर्टंट आशिल्लें. बाबूश गेलो तो तितलें म्हाका ताजें हें दिसूं ना कारण हांवें ताजें खातें काडलेलें. ही वेंट दॅट इज टीट फॉर टॅट. पण हांगा पूर्ण विश्वास दवरलेलो मनीस न सांगता अजून बिटरनेस आसा? बिटरनेस आसपाच्या पलीकडे हांव गेला. आय हॅव ऑलरेडी क्रॉस दॅट बॅरियर वेर यू फील डिटरमायंड रिवेंज एटिट्यूड तो ना म्हजे कडेन. पण हांव कर्तव्य म्हणून करपाचें कितें तें करता. पण म्हाका एक अशें दिसता की दॅट पर्सन डीड अ रॉंग थिंग. ताज्या पलीकडे हांव आनीक जनरली सदां म्हणटा की लायफा भितर एकदां खंय मोगा भितर ब्रेकअप जालो की मनीस खंय खूब घट्ट जाता. तुका एक सांगता तितली घट्ट जाले काळीच चड तुका एक आफ्टर दॅट डीड तुमी जशे विश्वासघात बी म्हणटात. म्हाका हांव आय एम एब्सोल्युटली इमोशनल पर्सन and I believe in two things. Vishwas. Still equally emotional. Absolutely. फक्त आता I have got some control over display of emotion. कळ्ळो का? म्हणजे हांव अस्वस्थ जालो म्हणजे जाल्यार हांव वचून बाथरुमान तोंड धुवन येतलो. पण इमोशन्स म्हजी मातूय कमी जावंक ना. सगळ्यांक म्हत्वाचें सांगता विश्वास आनी कॅरेक्टर ह्यो आरश्या सारक्यो आसता. इट्स लायक ग्लास. इफ इट ब्रेक्स वन्स न्हय
इट कॅनॉट बी ब्रॉट बॅक. कितलेय तुवें फ्लॅक्सिकॉला तो ते फेविकॉलाची एडवर्टायज येता पळय, जोड न तुटे जैसा, ग्लासाक जोड न तुटे जैसा जाता, पण वेर दिसती पडटा. त्यामुळे चारित्र्य आणि विश्वास ह्यो 2 गजाली आरशा भशेन आहा हें हांव मानतां. ताज्या खातीर हांव बऱ्याचदा पेपरवाल्या बरोबर झगडटालो पळय, तो बारीक चारित्र्याच्या विशयाचेर हांव झगडटालो. आवडटालें झगडटा न्हय, चारित्र्याच्या विशयाचेर. आनी म्हज्या दृश्टीन चारित्र्य म्हणजे फक्त बायलां बरोबरचे इलिसीट संबंध न्हय, सामाजीक चारित्र्य. हांवें कोणाय कडेन पळयता आसतना गरजे खातीर मनीस पळयलो. हांवें त्या मनशाची जात पळोवन ना, धर्म पळोवन ना, ताका गरज कितली, अडचणीन कितलो, गरीब कितलो, तो चड हें आहा. त्यामुळे म्हजे कडच्यान स्किमी सुद्दां आल्यो, तो चड फायदो बहुजन समाजाक जालो. म्हणून हांव म्हणटा की टॅनन्सी एक्ट सुद्दां आहा पळय तो तांच्या हेतान आसा. तो हांवें विचार करूनच केला. आतां 3 वर्साचो पिरियड आनीक समजा वाडोवंक जाय जाल्यार तो 2 वर्सां नंतर ठरोवपाक येता न्हय, एकदां कायदो लागू जालो की. त्यामुळे काही गोष्टी ज्यो केल्यो त्यो मनापासून केल्यो, कितें करपाचें प्रमाणे केल्या. कितें करपाचें उरलें? थोड्यो गजाली उरल्या, पण म्हाका वन थिंग दॅट यू वूड लायक टू फिनिश बिफोर गोईंग, यू वूड हॅव लायक टू फिनिश. शांतीनेज नालो तर केला ऑलरेडी हांवें, पण कमीत कमी तें काम चालू जालें इतलें तरी म्हाका पळोवंक जाय आसलें. कारण हांवें पयल्या म्हाज्या हातून एडवर्टायज घाल्ली, शांतीनेज नालो बुरसो असोच आसा, असोच आमदार जाय काय म्हणून. तो बुरसो तसोच उरलो अनेक कारणां खातीर. पयली इलेक्शनाक घाल्ले, पयल्या इलेक्शन एडवर्टायज घाल्ली. बट आय प्रॉमिस दॅट आय विल गेट इट क्लीन. आय हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क, GSIDCक सांगला. अनेक कारणां खातीर तो उरलो. इज इट अ फॅक्ट की तुमकां 19 काय 20 वर्सां सारकी पुराय जाली? 9 डिसेंबराक जाता निकाल जाल्लो, 9 नोव्हेंबराक इलेक्शन जालें. सो तो पयली इलेक्शन त्याच दिसा म्हजें स्वेरिंग इन जालां तें. सो 19 वर्सां पुराय जातात सारकी, 20 वर्सां पुराय जातात सारकी, 20 वर्सां पुराय जातात. हे 2 दशक जर डिस्क्रायब करपाक जाल्यार कशें करतले? हांव एकूच सांगूंक शकता की लोकांनी एक भरून भरून विश्वास दवरलो आनी एक गजालीचेर म्हाका हें केलें, आश्वस्त केलो. खूब जाण म्हणटात सतत की बाबा तुवें कितलेंय केलें म्हणून कितें. आय हॅव रियलायज इन गोवा दॅट इफ यू डू समथींग वीथ हार्ट, पीपल पे बॅक. भारतीय जनता पक्षाक 21 सीट मेळप विथ कायंड ऑफ ओपोजिशन वी हॅव, म्हणजे पर्टिक्युलरली इंग्लीश मिडिया बी हातून पर्टिक्युलरली आमकां तशें मिडिया फ्रेंड करपाक जमना. सगळ्यांत चड फ्रेंड्स तुमचे आहात. पर्सनल फ्रेंड आहा, मिडिया म्हणून फ्रेंड ना. पर्सनल फ्रेंड भरपूर आहा, बिकॉज दे नो दॅट दीस मॅन इज मोर ट्रस्टवर्थी. इट्स लायक इफ यू हॅव टू सिलेक्ट अ डॉक्टर, यू वील गो टू द ट्रस्टवर्थी डॉक्टर, दे वील डेफिनेटली फॉल बॅक ऑन मी. पण मिडियान बरोवप जें आसता पळय ते पयलीं म्हाका अस्वस्थ करताले. अरे कालूच हांवें नाका हेल्प केल्लो मरे, आयज हांवें कितें म्हणजे रेंटी गरज नासतना बरयला अशें म्हाका अस्वस्थ. मागीर म्हाका लक्षांत आयलें की तो ताजोय दोश न्हय, तो मिडिया पॉलिसी पेपर. मिडिया बरोबरची रिलेशन कशी आशिल्ली, स्वीट काय बिटर? नाही, म्हजी रिलेशन मिडिया बरोबर सदांच बरी आसा. म्हजें फक्त इतलेंच एक हांव अस्वस्थ जातालो बऱ्याचदा, क्वॉलिटी जशी राजकारण्यांनी देंवता तशी मिडियांनी क्वॉलिटी देंवपाक लागल्या. अभ्यास करना, रिसर्च करना. सुरवातीक जेन्ना हांव पयलीं आशिल्लो पळय, हांव तुका म्हणजे हाजेर क्लियर आसता. प्रकाश कामत आसत, मागीर तुजो सागर जावडेकार आसत, किंवा बाला गावणेकार आसत, सिंगबाळ आसत, हे जे रिपोर्टर हांवें पळयले पळय ते रिपोर्टर खंयचोय विशय मेळ्ळो, वाघ म्हणून आशिल्लो, ते ताजो अभ्यास करताले, मुळा पर्यंत विचारताले, दोनूय सायडीक प्रश्न करताले. मे बी बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ कॉम्पिटिशन आसत, अँड दे इज टू एक्सप्रेस देर आफ्टर. त्यामुळे कितें जातालें, नॉर्मली दोनूय सायडी येताल्यो. आतां घाई इतली जाल्या, आंकडेवारी चॅक करनात, कितेंय सांगता. पयर फॉर एग्जाम्पल हांवें कितें सांगलें की हांव घराघरान वतलो पणजे. नॅशनल लेवलचेर सुद्दां मिडियान आयलां हांव घराघरा इलेक्शना खातीर वतलो म्हणून, बाय इलेक्शना खातीर. हांवें बाय इलेक्शनाचेर वतलो केन्नाच म्हणना. म्हजें स्टेटमेंट व्हेरी क्लियर आसा. हांव घराघरा वचून लोकांक वैयक्तीक मेळून तांचो म्हणजे एज अ MLA निरोप घेतलो. आयज घेवपाक म्हाका येना. हांव पार्लमेंट सेशन जालें की क्रिसमसाच्या टायमार ठरोवन हांव प्रत्येक घरान वतलो 15-20 दिसा. त्या दीस दोळ्यांत दुकां कित्याक आयली? इट्स बेजिकली बंद जे आसात ते फॉर्मली तुटतात म्हणून. हांगाय बी म्हाका दिसता फाल्यां लास्ट दीस.
कसलो महालक्ष्मीचेर. महालक्ष्मी आता आसा तो हांव टॅक्निकली आतां म्हणजे ताणें सांगलां की आपल्याक गरज ना इमिजिएटली. फाल्यां ऑफिशियली म्हाका दिसता परत हांव लेटर दिवन वतलो, पण ते म्हजें थोडें सामान उरतलें हांगा. हांव म्हज्या खातीर दवरून ना तो 7 दीस. थंय फायली आशिल्ल्यो, हे आशिल्लें गव्हर्मेंटाचेंच काम आशिल्लें. आतांय थोडे पेपर एका रुमान हांगच्यानूय आसतले. भायर सरतना वायट दिसतलें. ना, दीज आर स्टॅच्युटरी इश्यूज. गाडी सोडपाक म्हाका वायट दिसूं ना. आतां तांची गव्हर्मेंटान तीच गाडी काडली, प्रोटोकॉलाक दिली आनी ती म्हाका अलॉट केली, तो वेगळो विशय. पण गाडी सोडटा आसतना रोखडी गाडी व्हरून रिटर्न केली. फायनल की म्हाका जेन्ना तुमचें वचपाचें जालें तेन्ना म्हाका घराडे सुद्दां म्हज्या आवयन म्हळें की अरे आतां फालसान गोंयचें कितें हें काम म्हण. हो प्रश्न जो भरपूर लोकांचे तकलेंत आसा तांकां तुमी एका वाक्या भितर कितें सांगतले? हांव पयलीं म्हणजे गोंयचेर म्हजी नदर आहा. त्यामुळे गोंयचें कितें हो चिंता कोणेच करपाची गरज ना. आनी करंट चीफ मिनिस्टर बी जे आसा सगळ्यां बरोबर हांवें जवळ जवळ 3-4 वरांचो कावन्सिलींग हें केलां. तांकां सांगलें की इतले हांव आशिल्लो, तुमी अनेक गजाली करताल्यो, त्यो आतां तुमकां परवडच्यो ना. आय वील बी देर ऑलवेज, बट यू हॅव टू बिहेव, यू हॅव टू परफॉर्म मोर. प्रत्येकान एक 20% आपली कॅपेसिटी वाडोवची. आनी म्हाका दिसता दे वील डू. तोच भाई जाय आशिल्ले, ते भाई म्हाका दिसता गोंयकारां ह्या मुलाखतींतल्यान दिसले आसतले. थँक्स अ लॉट एंड ऑल दी बेस्ट. हांव गोंय खंय सुट्टा. शेवटी ते कितें ते 5 वर्साचे 6 वर्साचो कार्यक्रम.